दीस मंगळार फेब्रुवारीची 11 तारीख 2025. पयलें वचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप अध्याय 1 वोळ 20 तावन अध्याय 2 वोळ 4a पर्यंत. देवान म्हळें, उदक प्राण्यांनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबूं. आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिन्सांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर्व जिन्सांची पाकाट्याची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकान भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सडो. सांज जाली, साकळ आयली. हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर्व जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर्व जिन्साच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर चलतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबळे, सगळे पृथ्वे वयली सर्व बीं दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर रचलतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणयांक, सर्व जिन्साचें तण आनी जडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, साकळ आयली. हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रचून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. ही आकाश आनी पृथ्वेच्या रचपाची कथा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 8 4-5 6-7 8-9. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. तुज्या हातांचो वावर म्हणून आसलेल्या अंतराळाक हांव दिश्ट लायतना आनी एका मांडावळेन थंय खचयल्ली संद्र नखेत्रां हांव देखतना, मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक? विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक?
श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या पृथ्वीचेर. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रस्त्यांचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. गोरू, वासरां आनी रानवट सावजां, अंतराळाची सुकणीं आनी उदकांतली मासली, सागराचे गुंडायेंत हेणे तेणे धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळ्यांच ताचे अधीन तुवें केलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजें काळीज देवा, तुजे खुशेक खाल कर आनी उपकार करून तुजे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7 वळ 1 तावन 13 पर्यंत. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ तांच्या शिसां मदले थोडे भश्ट हातांनी, म्हळ्यार हात धुय नासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजाचे प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्ल्या शिवाय जेविनात. पेंटे सालांत वचून आयिल्ल्या उपरांत नाल्ल्या खरीत ते जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्याची आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक. पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो, सहज तें इजाइया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद करून म्हणलें, ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकवणू म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सण सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजी तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदरून तो म्हणालो, वय, तुमच्या रितीरिवाजीचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेक दवरतात. पळया, मैजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापयक जावं आवयक जावंक शिरापता ताका मरण शिक्षा दी जय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आशिल्लें तें कुर्बान जालां, म्हळ्यार देवाक काणीक म्हूण भेटोवन दिलां, तर तसल्यांक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसलीय कुमोक दिवंक तुमी आड व्हरतात. अशें तुमी पाळन आयिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असले हेरय जायते तुमी कर नसात. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. समाजेंत आमी जियेतना रुली, रेग्रो, कायदे गरजेचे. हे पाळल्यार समाज सारके रितीन चलता. जेजूच्या काळार जुदेवांचे चिंतापी तशेंच आसलें. मैजेच्या नियमशास्त्राक ते चड महत्व दिताले. तांचे काळीज देवातावन पयस आशिल्लें.
देखून जेजू इजाया प्रवाद्याची उतरां त्या काळाच्या शास्त्रांक आनी फारिजेवांक उल्लेख करता. ही पर्जा म्हाका वंटांनी होगलाप दिता. तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा. देव मनशाची भितरली सोबाय आशेता आनी ती मानून घेता. आमचें मन, चिंताप आनी काळीज देवाक मानता तसलें जायजे. देवाच्या उपादेसांक आमचे जिणेंत प्रमुख स्थान दिवया.